तांचे जिवीत एका रितीन आंबोट दाखो जाल्यो. आंबोट दाखो आमकां कोणायकी पसंद ना. तेच परी तांचे जिवीत त्या थंयसर आसलेल्या लोकांचे जिवीती असेंत जालें. अनीत, अनैतिकता आनी बोंब्या पुजा असल्या संगतींनी तांचें जिवीत बरोवन गेलें. वर्बुम डॉमिनी, देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाच्यान तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत. सोम्याचो संदेश स्विकार करून जिनी बदलून बरें फळ दिवच्याक आयची वाचपां, आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. मोगाच्या इश्टानो, सोम्याचो संदेश आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केलें तर खंडीत जावन हांव आनी तुमी बरें फळ दिवंक शकता. आनी हो संदेश आयच्या दिसा नियाळच्याक आमी हांगासर आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आनी सुवार्थेंत आमकां आयकूंक मेळचो एक शब्द जावन आसा दाखामळो, विनयर्ड. आतां हो दाखामळो म्हणलो शब्द जेजून पयले पटी वापरलो न्हय. आमी परनेसल्ल्यांत पळोवंक गेल्या जाल्यार होजेया प्रवादी जावंक पुरो, एजेकियल प्रवादी जावंक पुरो, इसाया प्रवादी जावंक पुरो, हे सगळे हो शब्द जायते पोटी वापरतात. पूण हांगासर जेजू दाखामळ्याचो एक उल्लेख काण घेवन एक वपार सांगून आमकां, म्हाका आनी तुमकां सोमेस्तांक एक बरो संदेश दिवच्याक कुशी व्हरता. आनी हो संदेश कसलो? आयच्या दिसा ह्या वपारी विशयांत नियाळ करता आसतना हो संदेश स्विकार करच्याक आमी तयार जावया. मोगाच्यानो, दाखामळो आयची वाचपां प्रत्येक रितीन आयची सुवार्थ आमी आयकली आनी थंयसर त्या दाखामळ्याच्या वकलांची वपार आमी आयकली. थंयसर आमी पळोवंक वेता एक दाखामळो, एक धनी आसा, तसो दाखामळो आसा आनी वकलांचे आसात. हे सगळे एक वपार आमकां आमचे मुखार आसा. ही वपार समजूं जाय जाल्यार आमी आदल्या आयतारा नियाळ केल्ल्या वपारी विशयांत थोडी समजण घेवची गरजेची. मातेवाचो 21 अध्याय, मॅथ्यू चॅप्टर 21. आनी थंयसर जेजू जेरुसलेमाक जायते वद प्रवेश जावन आयला आनी ताचे उपरांत कितें सगळें घडलें आमी आदल्या आयतार नियाळ केल्लो आसा. तो देवाळाक वेता, तो देवाळ शुद्ध करता आनी ताचे उपरांत तो बेथानियाक वेता. पाटी आयिल्लो परत त्या देवाळाक तो पाटी येता आनी थंयसर तांकां एक मात्र सवाल करतात आनी ते सवाल जावन आसा, हो अधिकार तुका कोणें दिलो? आनी ह्या एका सवालाक जेजू तांकां जाप दिवच्या बदलाक वपारी मुखांतर एक दुसरोसो संदेश दिवच्याक कशी व्हरता. आनी आदल्या आयतारा आमी दोगा पुतांची वपार ती नियाळ केल्लेली आसा आनी ताचो मुखलो वांटो जावन आयच्या दिसा ही दाखामळ्याच्या वावरड्याची वपार आमी हांगासर नियाळ करून आसा. मोगाच्या इश्टानो, आमी ही वपार नियाळ करता आसतना इस्रायलांत कशें चिंतप वा थंयसर कितें वेवस्था आसली ती समजोवची गरजेची. इस्रायलांत जायते दाखामळे आसले आनी थंयसर तो दाखामळो त्या थंयसर आसलेल्या व्यक्तीसोत न्ही, लोकलायट्स म्हणटा आमी, थंयसर आसलेल्या व्यक्तीसो न्ही, बगार तांचे ओनर्स कोण आसात वा धनी कोण आसात ते इस्रायला भायर जिवन आसले व्यक्ती. ते जेरुसलेम, रोम आनी असल्या गांवांनी ते जिवन आसले आनी तांचो दाखामळो थंयसर इस्रायलांत आसलो. आनी ते कितें करताले हे धनी? तांच्या दाखामळ्यांत फळ येता वरेग ते काम करच्याक आळांक दवरताले. आनी इस्रायलांत जायतो लोक आसलो आनी ह्या लोकांक ते लीज वा कॉन्ट्रॅक्ट त्या दाखामळ्यांत वावर करूंक दिताले. आनी कितें जातालें? थंयसर दाखामळ्यांत बरें फळ मेळटा आसतना धनी ताच्या कामाच्या कोणाक म्हणी त्या दाखामळ्याक धाडटालो आनी थंयसर कितें फळ मेळ्ळलो आसा ताचो वांटो कितें आसा तो हाडच्याक त्या साकराक ताणें सांगचें आसलें. हांगासर ते साकर वावर करचे आसात, लोकलायट्स आसात आनी ते काम करते आसले. पूण तांच्या मदें एक रेबेलियस वा क्रांतिकारी चिंतप गेलें की आमी हांगासर वावर करता, आमचे धनी थंयसर आरामदायक आसात, आमी काल्याक तांकां दिजे, की कित्याक आमीच दवरन काण घेवन वचो, असलें चिंतप तांच्या मदें आयलें. आनी देखून ते कितें करतात? देखून ते धनयाचो कामाचो कोण आयलो जाल्यार ताका मारून बडोवचें, ताका धनयाचो वांटो कितें आसा तें दिनासतना रावचें, अशें ताणें करून आसलें. मात्र न्ही, लँड फॉर द फार्मर्स, हो जागो तो आळांक म्हणून तांणी एक स्लोगन केल्लें.
आनी असल्या चिंतपाक लागून असले एक सेटअप जेजू ह्या वपारेक हाडच्या मुखांत्र एक संदेश त्या लोकांक तो दिता. मोगाच्यानो ह्या वपारींत आमी पळयता एक धनी आसा आनी थंयसर कामाचे आसात. ते सकड कोण हे कोणाक सिंबॉलीक वा तुलन करता जेजू हांगासर. धनी जावन आसा, दाकामुळो जावन आसा हो संवसार. धनी जावन आसा देव बाप आनी आळाचे कोण आसात, आळ वा वावराडी कोण आसात ते सगळे थंयसर आसले सुदेव लोक म्हणयेत. त्या धनयाचो कामाचे कोण ते जावन आसात प्रवादी आनी निती करत आनी तो धनयाचो पूत जावन आसा जेजू. मोगाच्या इश्टानो हांगासर हे सगळे शब्द तुलन करता आसतना आमकां समजोवंक आमकां ही वपार बरी समजोवंक शकता. मोगाच्या इश्टानो सांकेतीक रितीन जेजू ह्या वपारी मुखांत्र कितें सांगूंक आशेता आमी तें सारकें समजोवचें गरजेचें. आमी पळोवंक गेल्यार जुदेवांच्या पयल्या आनी दुसऱ्या पिळगे पर्यंत तांणी देवा बापाक आपलो सोडवंदार म्हूण मानून घेतले. देवाक कुशेक तांणी खालती मान घाली. देवाचें चिंताप कितें आसा तें जिवचें प्रयत्न तांणी केतले, मानून घेतले. पूण मुखार मुखार वेता आसतना थंयसर देव कितें करता. देव तांचे तावन बरेंपण आशेता, पूण जाल्यारय तो लोक देवा तावन पयस वेता आनी देखून देव तांचे मदें कोणाक धाडटा. प्रवाद्यांक, निती करतांक, असले व्यक्तींक तांचे मदें तो धाडटा. पूण हे व्यक्ती कोण आसात ते त्या प्रवाद्यांक, निती करताक गण्य करिनात. तांकां मारतात, दवडायतात आनी देवाचो संदेश कितें आसा ते स्विकार करच्याक ते फाटी फुडें करतात. आनी ह्या मरिफात तांचे जिवीत एका रितीन पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या शब्दा परी आंबोट दाखो जाल्यो. आंबोट दाखो आमकां कोणायकी पसंद ना. तेच परी तांचें जिवीत त्या थंयसर आसलेल्या लोकांचें जिवीतय असेंत जालें. अनीत, अनैतिकता आनी बोंब्या पुजा असल्या संगतींनी तांचें जिवीत बरोवन गेलें. आनी निमाणें देव कितें करता. देव ताच्या पुताक धाडटा आनी ह्या मरिफात परत जिवीत बदलूंक आनी एक अवकाश तांचे मुखार तो दवरता. पूण हो अवकाशी ते स्विकार करिनात. पगार तो थंयसर जेजू आयलो जाल्यार जेजूकूच ते लागाड काडटात, कुरसायतात आनी थंयसर ते सगळे तांचेच जाता म्हणलें तांचें चिंताप जाता. आनी ह्या वेळार त्या वपारींत निमाणें जेजू एक सवाल विचारता. तर तो धनी कितें करतलो, धनी कितें करतलो. आनी ते जाप दितात. थंयसर आसलो लोक जाप दिता. तांचे लागीं आसलो तो दाखो मळो तो काडटलो आनी वेळार घेण फारीक करतल्या तांकां तो दितलो. तर मोगाच्यानो कोणा तावन तो दाखो मळो खाण गेलो आनी कोणाक तो दिलो. हांगासर जुदेव लोकांनी चिंतलें दाखो मळो तांकां मेळटलो म्हणून, पूण देव ते चिंताप दुसऱ्यांच करता. तो दाखो मळो तांचे तावन तो खाण येता आनी दुसऱ्या वकलांच्याक दिता. आनी हांगासर दुसरे वकल जावन आसात त्या काळार आसले जेंतील, पातकी आनी हे सगळे लोक. कित्याक ह्या लोकांक जेजून दिल्ली ती शिकोवन, जेजूची शिकोवन तांणी स्विकार केली आनी ह्या मरिफात जिवीत बदलून तांच्या जिवितांत ते बरें फळ दिवंक शकले. देखून मोगाच्या इश्टानो परत आमकां आयच्या दिसा सोमी आपणे दिता. पातकी जिवीत बदलूंक, बरी खबर सत्मानूंक आनी जो व्यक्ती ताच्या जिवितांत हे बरे संगतीक सडीत महत्व दिता, सोम्यान दिल्लो तो संदेश स्विकार करचे प्रयत्न तो करता. तो जिनी बदलपाचो संदेश स्विकार करता मात्र न्ही, ताच्या जिवितांत गोड दाखो तो दिवंक शकता. म्हळ्यार बरी फळां तो दिवंक शकता. मोग, बोगसाणे, नीत, दयाळाय असली बरी फळां तो दिवंक शकता. तर मोगाच्या इश्टानो परत आयच्या दिसा सोमी आमकां हेंच आपणे दिता. आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत असले बरी फळां दिवचे व्यक्ती सोम्या तो आमकां कर. आनी ह्या मरिफात आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारी जिवितांत बरी फळां दिवंक मात्र न्ही, तुका आमच्या देवाक साक्षात आसले जिवीत जिवंक सोम्या तूं आमकां सदांच प्रेरीत कर म्हणून आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार कृपा मागून घेवया. आमेन.